this was a very interesting election. Interesting एकाच कारणा खातीर. This was BJP MGP alliance versus divided opposition. This was मुझे घर वर्सीस ओपोजिशनान जे जे इशू काढले आणि ताणें केले मुझे राज्य. सो मुझे घर वर्सीस मुझे राज्य असो ताणें एक रेटोरीक तयार करपाचो प्रयत्न केलो. दिस वॉज हेवीवेट्स ऑफ BJP वर्सीस द प्रॉस्पेक्टिव्ह कॅन्डिडेट्स ऑफ ओपोजिशन. तशें हें इलेक्शन आशिल्लें. आनी एक चवथी गजाल म्हळ्यार दिस वॉज ऑर्गनायझेशन अँड इलेक्शन मशिनरी ऑफ BJP वर्सीस द रेटोरीक दॅट opposition was trying to build. But that rhetoric could not get converted into a narrative. म्हणजे एक गजाल आता भितरल्यान जाली, वोटरांनी म्हाका दिसता स्टेटस को मेंटेन केला. दोन गजाली म्हाका इम्पॉर्टंट दिसले हातूंत भितर. BJPक तांणी सद्याक सांगला की तुमकां कुशीक काडून आमकां दुसऱ्याक कोणाक हाडचो अशी सद्याक तरी गरज दिसना किंवा तितलो अजून काबील कोण ना. दुसरी गजाल आय थिंक लोकांनी काँग्रेसीकूय खुश केल्या. ज्या तरेची टॅली काँग्रेसीची इम्प्रूव जाल्या. नॉर्थाक काँग्रेस एका वेल्यान दोनाचेर पावली. सावथाक काँग्रेसीन आपली टॅली इम्प्रूव केल्या. सो काँग्रेस ऑल्सो पीपल हॅव लेफ्ट काँग्रेस स्मायलिंग. ऑल्दो दे हॅव लॉस्ट, दे आर नॉट क्रायंग, दे आर स्मायलिंग. आप आसूं किंवा RGP आसूं, लोकांनी तांकां बरें म्हाका दिसता लिसांव दिलां. प्रतिश्ठा घडये लोकांनी तांची सांबाळ्ळ्या. आमी गोंयकार बरे, सामकेच कोणाचें हें करनात, सामकेच मातये भरवण करनात. सो RGPची सांताक्रुजाचेर प्रतिश्ठा सांबाळ्ळी. त्या वयच्यान आपाची सद्याक मातशी प्रतिश्ठा सांबाळटा तशी दिसता. वेळ्ळी ती काडून घेतली, बट प्रतिश्ठा सांबाळ्ळी. झिरो केलें ना तांकां. सामकें शुद्ध कोंकणीन जर सांगपाचें म्हळें तांकां झिरो केलें नात. तांची प्रतिश्ठा सांबाळ्ळी, बट तांकां म्हाका दिसता भरपूर लेसन्स दिल्यात. एज फार एज द टू मेजर अलायन्सीस आर कन्सर्न, पीपल हॅव लेफ्ट देम हॅपी अँड स्मायलिंग. As far as rest of the two major parties are concerned, people have told them, go back to the drawing room. You cannot do anything on your own.